युद्धाच्या तणावामध्ये इंधनाचे वाडटे दर उणे करपा खातीर सरकारान शुक्रारा एक्सायज ड्युटीन कपात करपाची घोषणा केल्या। पेट्रोलाचेर आता फक्त 3 रुपया प्रति लिटर अबकारी शुल्क येतले, जाल्यार डिझेल शुल्क 0 केल्या। इराणाचे सुरू आशिल्ले अमेरिका इस्रायल संघर्षाक लागून इंधनाचे दर वाडपाची भिरांत आसतनाच हो निर्णय घेतला। ह्या निर्णयाक लागून गिरायकांक काय प्रमाणात दिलासा मेळटलो अशी सरकाराक अस्त आसा। पण हे उणे केल्ल्यान इंधन केंद्राचे रोकडेच दर उणे जावचे नात अशी शिटकावणी उद्देगीक सूत्रांनी दिल्या। ऑयल मार्केटिंग कंपनीन सध्याच्या पंप विक्रेतींतल्यान जावपी लुकसाण भरून काडपा खातीर ही कपात आत्मसात करपाची शक्यताय आसा। म्हटल्यार सरकारी गिरायकांक मेळपी फायदो वायट काळान मर्यादित आसूं येता। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।